साहब का नंबर ले हमारा जो ये रविंद्र गॅमन इंडियाचो पोर्ट कनेक्टेड टू पोर्ट एट बर्थ नंबर 1 एंड बर्थ नंबर 9 असे दोन ते बर्थ नंबर 9चे कनेक्टिविटी आहा पळय एक्चुअली अप टू ना बर्थ नंबर 9ची कनेक्टिविटी आहा ती पयलीं सांगता कारण तेतून टेक्निकल कितें आहा ते चेंजीस जाले कारणान पयलीं जो ब्रिज आसलो तो आनी आतां तो ब्रिज करूंक सोदता केबल स्टेड ताका लागून तेचे करून हाडपाक गेल्लो आनी 7 ते 8 म्हयने वयतले म्हणजे एट बर्थ नंबर 9 एप्रोच रोड आहा तो थोडोसो डिले जातलो 7-8 म्हयने त्याच्या बरोबर अप रॅम्प फ्रॉम वास्को ताका कनेक्ट जाता आनी तो इतलोच इम्पॉर्टंट आहा आतां इट इज सारकें 100% प्रूव्ड की इट इज इम्पॉर्टंट कारण सिटीन येयल्ली ट्राफीक भायर वयतले जाल्यार अप रॅम्पाचेरच जातलें इट इज वन वे कमींग अप ओन्ली तो सकयल देवंक शकना आनी बर्थ 9 वयता तो डावन अप दोनूय आहा तो मेन रोड त्याच्या भायर कनेक्टिविटी एट बर्थ नंबर 1 म्हणटा पळय ते हार्बर सकयल हार्बर पळय न्ही देंपावसा कडेन ताका अप टू जेल आमी ते ह्या येता त्या सॉरी 19 डिसेंबराक तेचें ओपनिंग जावचें अशें सीएमान तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा आनी त्या आदाराचेर ते खंय खंय शिरकाल्ले पयशांक शिरकाल्ले ते पयशे ना म्हणून ट्राय पार्टेट एग्रीमेंटा भितर तिगांयचो एमपीटी गव्हर्मेंट पीडब्ल्यूडी इक्वल शेअर वयता प्रोजेक्ट चालू आसलो कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग नॅशनल हायवेच्या एक हितूनसून तेंचे आनी ताका लागून ते डिले जाले म्हणून गॅमनान काम स्लो केलें पयशेय क्लियर जाले एक्स्ट्रा अकावंट वास्को पीडब्ल्यूडी कडेन ओपन केला पीडब्ल्यूडीन तेंच्या वांगडा आनी ते डायरेक्ट हांगा दिल्ले पयशे गॅमनान हांगाच वापरूंक जाय तशें एक्स्ट्रा अकावंट ओपन केला तेंचें काम आतां स्पिडीन चालू जाला आनी आत्तां पासून तुमी तांकां कोणाक वचून विचारल्यार ते तुमकां सांगतले बाय 19 डिसेंबर तेंच्यांनी अप टू सडा जेल फिनीश करपाकूच जाय तेंच्यांतलो एक मनीस पयर ऑफिसर म्हाजे कडेन गेल्लो की सडा जेलना कडल्यान आमी उलटे चालू करता हांवें म्हटलें म्हाजें दुसरें काम सोडाचें चालू आहा पळय ते सगळे एक्सपोजिशन बी कंप्लीट जालें की तुमी या ना तुमी उलटे या सो बाय 19 आमी इनॉग्रेट करपाचो भरपूर प्रयत्न करता आनी तो जावपाक जाय सीएमानूय सांगला ते करूंकूच जाय सर अभी द ऑनरेबल सीएम ऑफ गोवा एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी वो दोनों का आदेश था एंड टारगेटेड December 15th from Varnapuri to Sada that road should be completed in all respect so we are into that target वो हिसाब से अभी नाउ हम लोग ऊपर अब देखा होगा हम लोग ये विटामिन चालू कर दिया एंड रोड का डेवलपमेंट भी पूरा चालू हो गया सो हम लोगों का पूरा कोशिश है दिसंबर 15 तारीख को वर्नापुरी से गाड़ी ऊपर सड़ा तक पहुँचेगा सॉल्व हो गया सर सॉल्व हो गया वो हेल्प किया है इसका वजह से ही ये वापस प्रोजेक्ट फास्ट स्पीड पकड़ा है So by December 15th you are likely to December complete. 15th we are likely to complete this loop 1 project From where from Varnapuri to from Varnapuri to Sada. Okay, thank you sir.